गोयच्या उद्योजकाक मुंबई अटक जाली म्हणून गोयभर बोवाळ पडिल्लो। मात पळयात ह्या प्रकरणातली वेगळी बाजू आणि वेगळे विलन। ते येयले आणि म्हापसा पोलीस स्टेशनार गेले। म्हापसा पोलीस स्टेशनार वचून लोकल पोलीस घेवन ते म्हाज्या घरा येयले। घरा म्हाज्या बायलेन दार उगडले, तांकां हांगले आपलो घोव ना, तो सांजचो येतलो। तेंच्यांनी हांगले म्हाका, हांव जेन्ना सांजचो येयलो म्हाका थंयसरूच तेंच्यांनी फोनार उलयले। हांवें म्हटलें हांव सांजचो पावतलो, हांव सांजचो येवन तुमकां मेळटा। हांवें तांकां विचारलें, साहेब हांव मयुरान कित्याक, हांव पोलीस स्टेशनार येता। जाल्यार तेणी म्हाका कितें सांगलें, ना आमी मयुरान रूम घेतलोला, तूं मयुरानूच यो, थंय उलोवया, तुजो एक स्टेटमेंट घेता आनी तूं चल। पयशींच जाल्यार हांव मयुरान म्हाज्या चुलत भावाक घेवन गेलो आनी आमी मयुरान रूम नंबर सांगलेल्या प्रमाणे तांकां वचून मेळ्ळे। जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका क्वेश्चन्स केले, हे कितें कितें विचारले। तेंच्यांनी ड्रायव्हराक हाडलो, ड्रायव्हराक विचारलें, एका तूं वळखता? ड्रायव्हरान सांगलें ड्रायव्हरान आपूण एका वळखना। म्हाका विचारलें एका वळखता? हांवें म्हटलें हांव ड्रायव्हराक वळखना। कळ्ळें? तर ते म्हणूंक लागले आमी गाडी धरला एक बॉम्बे कसले हेका, आनी त्या हेतून आमी तुका चवकशीक सगळें विचारपाक आफयला, म्हळ्यार तेतून आमकां तुजो इनवॉल्वमेंट मेळटा खंय तरी, कॉल्स ते कितें तरी तेंच्यांनी सांगलें। की हांवें म्हटलें साहेब म्हाजो धंदो आहा सोऱ्याचो, म्हाका लायसन्स ते सगळें आहा, म्हाजें लिगल आहा, म्हाजो इनवॉल्वमेंट हितून कांयच ना। पयशींच जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका म्हटलें इनवॉल्वमेंट क्रिएट करूं लागले, म्हाजें दाखोवं लागले। इतक्यान हांवें म्हटलें म्हाजी बिलां ते सगळें एवरीथींग आसल्या कारणान म्हाजो इनवॉल्वमेंट हितून ना, तरी ते म्हाका म्हळें ना तुका आमच्या वांगडा बॉम्बे येवचो पडटलो। हांवें म्हटलें साहेब म्हाका बॉम्बे कित्याक येवचो पडटलो? जाल्यार ते म्हणलें आमच्या व्हडल्या साहेबाक तूं हें सांगचें पडटलें, सगळें आमकां जें सांगलां तें। हांवें म्हटलें हांव तुमकां हांगा जाल्यार स्टेटमेंट दिता, सायन दिता आनी तुमी कितें तें करा। पयशे तो म्हणलो म्हाका ना तुका आमकां नाल्यार एरेस्ट दाखोवची पडटली। इतक्यान हांवें म्हटलें एरेस्ट दाखोवपाची पडटली जाल्यार तुमी साहेब कितें तो प्रोसिजर करा आनी वचा। पयशे मातशे वेळान तेणी कितें म्हटलें, पळय तुका बेश्टोच कारणा शिवाय त्रास जातलो, तूं बेश्टोच हें करूं नाका, चिकलान फातर मारशीत जाल्यार तुजेरूच हें उसायटलो, तेन्ना तूं एक काम कर, कितें तरी सेटींग कर। पयशे तेंच्यांनी म्हाका सांगलें 5 लाख रुपया दी म्हणून। पयशे हांवें म्हटलें 5 लाख तुमचो कितें आहा तो प्रोसेस करा। गितेशाक उपरांत मुंबई पुलिसांनी आपले गाडयेंत घालो, मात खंय म्हापशें पुलीस स्टेशनार व्हरचो सोडून बोडगिनी वटेन व्हेलो। हांव म्हटलें आनी पयशे दिनार तुमच्या वांगडा उलयना। इतक्यान तेंच्यांनी कितें केलो, म्हाज्या भावाक भायर काडलो रुमांतल्यान आनी म्हाका हाताक धरलो, गाडयेन बसयलो आनी तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनान व्हरचो जाणून म्हाका बोडगिनच्या रस्त्याक व्हेलो आनी 1 वर गाडयेन बसून म्हाज्या वांगडा परत तेंच्यांनी स्टार्ट केलें कितें तें। पयशे हांवें तांकां लास्ट मेरेन ना ना म्हणिना बरोबर तेंच्यांनी गाडी पुलीस स्टेशनार काडली। आमच्या एडवोकेटान इवन ताका प्रश्न केलो, तूं नोटीस सर्व करिनासतना कसो अरेस्ट करूं शकता? तरी तेणी म्हटलें ना आमी कितें तें आमचें करता, तुजी ड्युटी तूं कर। तेज्या फुडें तेणी म्हाका थंयसर अरेस्ट दाखयलो आनी आमचे मागे फ्रेंड्स आहले जावं आनी एडवोकेट आहले तेंच्यांनी फुडलो प्रोसेस केलो। वाळके सांगता पैसे दिवपाक ना म्हणिल्ल्यान निमणे मुंबई पुलिसांनी ताका अटक केली। ते करतना कायदेशीर प्रोसेसिंग धड्यार मारले। त्याच राती वाळकेक म्हापशे कोर्टान जामीन दिलो। कोर्टान बेल दितना कांय मुद्द्यांचेर उजवाड घालो। कोर्ट म्हणटा मुंबई पुलिशेन वाळकेक नोटीस दिवंक नाशिल्ली। सोरो मिक्स करपाच्या कथीत गुन्यांवात वाळकेचें लिंक कितें तें आयोगान स्पश्ट करूंक ना। अर्जदार सोरो विकता हाचो अर्थ सोरो मिक्स करपाचो गुन्यांव ताणें केला हें स्पश्ट जायना। कोर्टान वाळकेक अंतरीम जामीन दिवन वाशी मुंबयसान रेग्युलर जामीन घेवंक सांगले। त्याच दिसा वाळके आनी ताचो वकील मुंबय गेले, मात चौकशी अधिकारी थंय कोर्टान आयलोच ना। तेज्या फुडें हांव म्हाज्या गाडयेन स्वताच्या मुंबय गेलो जाल्यार हेंच्यांनी हांगा पेपराचेर कितें घातलें की मला सापळार वचून पकडले आनी म्हाका आपल्या गाडयेन बसोवन बॉम्बे घेवन गेले। ही गोश्ट सारकी खोटी, कित्याक म्हाज्या कडेन बेलीची कॉपी आसा। सेकंड थींग, तेंच्यांनी थंयसर पावल्या उपरांत म्हाजी बेल रिजेक्ट जावंक जाय म्हणून तेंच्यांनी मदीं कितें गेम केली। आपूण आयवो थंयसर प्रेजेंट रावूंक ना, कित्याक ओरिजिनल कॉपी आयतार आसल्या कारणान आयवो कडेन आसली। आमी आमची झेरॉक्स कॉपी जी मोबायलाचेर आसली ती कॉपी आमी जजाक थंय प्रोड्यूस केली, जाल्यार जज म्हणूंक लागले आमी ह्या कॉपीचेर तुका हें करूं शकना, तेन्ना तुका 2 दीस पोलीस कस्टडी दिवची पडटली। आनी म्हाका तेंच्यांनी 2 दीस पोलीस कस्टडी दिली। सोऱ्याची तस्करी वा हेर गुन्यांव केलो म्हूण कसलेच पुरावे ना आनी मुंबय पुलिसांनी फक्त पैसे दिना म्हूण आपली बदनामी केली अशें वाळके म्हणटा। तो खंय कायदेशीर पद्दतीन ह्या प्रकाराचो सोक्ष मोक्ष लायतलो। सद्याक मुंबय कोर्टान मुंबय पुलिशेन वाळकेक बेकायदेशीर अटक केल्या म्हूण जामिनाचेर रिमार्क बरयला। वाळकेक मुंबय पुलिसांनी बेकायदेशीर अटक केल्या म्हूण मुंबयच्या कोर्टान चौकशी अधिकाऱ्याक शो कॉज नोटीस धाडल्या। म्हाका 22 तारखेक प्रेजेंट केलो कोर्टाक, तेन्ना ओरिजिनल कॉपी जेन्ना दिली तेन्ना जज ती कॉपी पळोवन सारकी सरप्रायज जाली आनी आपल्या हितून बाबा कितें तरी हें आला, 2 दीस कारणा शिवाय ताका पोलीस कस्टडी दिवची पडली। ते सगळें इन्वेस्टिगेशन आयओचेर रॉंग आसा हें तिका कळ्ळें, तेन्ना तिणी सोमतीच आयओचेर शो कॉज नोटीस इश्यू केली आनी म्हाका इलिगल डिटेन्शन म्हणून म्हाज्या ऑर्डरीचेर सारकें तेजें कंप्लीट क्लियर कट पिक्चर येयलें।
कळ्ळें म्हाजी बेल ग्रांट जाली आनी हांव त्या दिसा सुटलो. म्हापशाक गितेश वाळकेचे रिटेलाचे सोऱ्याचे दुकान चलता. महाराष्ट्रात सापडिल्ल्या गाडये विशीं आनी तातूंत जर आपलो संबंध आसलो जाल्यार मुंबय पुलिसांनी गोंयच्या एक्सायज खात्याक आनी पुलिशेक कित्याक सांगूंक ना? आपलो जामीन लिपोवन ओगीच 2 दीस कस्टडीत दवरून उपरांत गुद्याव आनी बँक अकावंट सील केले म्हूण आपली खोटी बदनामी केली म्हूण वाळके महाराष्ट्र पुलिसांच्या सिनियर ऑफिशियल पावण्यार कागाळ करतलो. ही कायदेशीर केस लास्ट एंड मेरेन सारकी कायदेशीर लडटलो आनी हांव सगळ्या गोंयकारांक आनी हाका तांकां सांगूंक सोदता की अशेंच हे मुंबयचे पुलीस येवन अशें आमच्या गोंयकारांक तांकां खंयच्या दुसऱ्या कारणांक घालता आनी पयशे उखलूंक सोदता आनी ते पयशे दिना जाल्यार कशें तरी फसोवपाचें म्हणून कसली सेक्शनां लावन हे लावन केस घुस्मटोवन एकदां हांगासल्यान उखलून त्या वटेन व्हरूंक सोदता. त्या वटेन गेल्या उपरांत फसलो तेज्या खातीर हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की कितेंय जर हेच्या फुडें अशें कोण येत तांकां सहकार्य डायरेक्ट करपाचें ना, डायरेक्ट आमच्या लोकल ऑथॉरिटी कडेन पुलीस जावं एक्सायज जावं आनी कोणा तांकां मेळून कितें तो ह्यो प्रश्नाचो निवारण करपाचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.